साट्रे सत्तरी गांवांत रानडुकरांनी वाठारांतल्या चडशा बागायतींतल्या पिकावळीची नाशाडी केल्ल्यान शेतकारांचेर हावळयला। हे सगळे रान खात्याच्या निश्काळजीपणाक लागून घडला असो आरोप थळाव्यांनी करत आमकां सरकारान कितें तरी मजत करची असो उलो मारला। गोंयच्या चडशा वाठारांनी रानवटी जनावरांचो हैदोस पळोवपाक मेळटा। तांकां रानांत खावड कमी आशिल्ल्यान ते आतां लोकवस्तेत येतात, जाका लागून शेतकारांचेर हावळयला। सत्तरीच्या साट्रे गांवांत रानडुकरांनी वाठारांतल्या चडशा बागायतींतली पिकावळीची नाशाडी केल्या। 1.5-2 वर्सांच्यो उब्यो जाल्ल्यो माडयो दुकरांनी मातये भरवण केल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायला। आदी रानांत रानवटी जनावरांक चारो आसतालो, जाका लागून रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येनाशिल्ली। पूण आतां ह्या चाऱ्याच्या जाग्यार रान खात्यान निलगिरी आनी हेर प्रकाराची झाडां लायिल्ल्यान चारो नश्ट जाला, जाका लागून रानवटी जनावरां खाणाच्या सोदात लोकवस्तेत आयला। आतां रान खात्यान हाजेर कितें तरी उपाय काडून आमकां थाकाय दिवची, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें। हांव देमू गांवकर, साट्रे गांवचो शेतकरी। हे दिसांनी अशें घडलें की म्हज्या कुळागरान ज्यो माडयो आसा, 2 वर्सांच्यो लायिल्ल्यो माडयो आसा, त्यो डुकरान येवन मुळा सकट खावन उडयल्ल्यो आसा। आनी अशें म्हाजेच कुळागरान जाल्लें अशें ना की साट्रे गांवच्या सगळ्यांच्याच कुळागरान डुकराची मोठ्या प्रमाणात नासधूस चालू आसा। आनी हेचें कारण आमकां दिसता की फॉरेस्टाचें नियोजन शून्य जे तेंच्यांनी लागवड केल्ली आसा। दोंगराचेर पयलीं मळां आसलीं, ती चारो आसलो तेंच्या खातीर, तो फॉरेस्टान निर्गिली, सुरू अशा पद्दतीची झाडां लावन तेंचो चारो नश्ट केल्लो आहा। आनी ती दोंगरा वयले डुकरां किंवा अन्य जनावरां ही शेता कडेन येयल्ली आसा आनी शेताची नासधूस करता। आनी हेच्या खातीर फॉरेस्टान एक नियोजनबद्ध पद्दतीन कितें तरी उपाय योजना करूं आनी ज्या शेतकऱ्यांचेय मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा त्या शेतकऱ्यांकूय नुकसान भरपाई दिवची अशी हांव मागणी करतां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।